नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे होकार सगळ्यांक बरी सांज आवडता आणि हांव दीप्ती काकोडकर टी टाइम खबरांक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो मिट्स पिलानी कॅम्पसात परतून एक विद्यार्थ्यान सोंपयलो जीव घडणूक थळार सापडली सुसायड नोट 2 वर्सांत 7 विद्यार्थ्यांक मरण राज्यात टोमॅटोचे दर पावले 300 बाजारात टोमॅटांचे दर 50 रुपये किलो गरमेक लागून टोमॅटांचे दर वाढल्यात म्हणून विक्रेत्यांचो आसा अदमास बाणावलेच्या थळाव्यांनी तळेबान हांगा कोयर उडयतना एकल्याक धरलो रंगे हात पंचायतीन ते मनशाक कोयर नितळ करपाचो दिलो आदेश बेकायदेशीरपणान कोयर उडयल्ल्यान घालो दंड आदिवासी फुडारी येतले एकठांय सभापती गणेश गांवकार फाटल्या 15 दिसांच्यान करतात यत्न मंत्री तवडकर आणि आमदार गावडे यांचे मदले मतभेद जातले पयस गोंयांत वाडपी खर उष्णतायेक लागून दिसान दीस वाडत आसा उदकाचे संकश्ट जायत्या वाठारांतल्या लोकांक जाता अनियमीत उदका पुरवण कांय धरणांतल्या उदकाची पातळी कमी जाल्ल्यान वाडला हुस्को आणि शिगांव ते पळसकट्टा वाठारांत वचपा खातीर आशिल्ल्या रस्त्याची जाल्यार सामकीच वायट स्थिती रस्त्याचे काम थळाव्या आमदारान बेगोबेग करचे थळाव्यांनी केल्या मागणी आता खबरो विस्तारान गरमेत बरीच वाड चल्ली आसतना राज्यात टोमॅटोचे दर लेगीत 300 पावल्यात बाजारात टोमॅटोचे दर सध्या 50 रुपये किलोचेर पावल्यात तापमानात चल्ल्या वाडीक लागून टोमॅटोच्या दरांनी वाड जाल्या आसुये अशें कांय विक्रेत्यांचे म्हणणे तरी आसतना टोमॅटो घेवपाक गिरायकांचो आंकडो कमी जाल्लो ना अशें भाजीकार सांगतात बाजारात सध्या टोमाट्याचे दर बरेच वाडिल्ले आसा जे फाटल्या दिसांनी आमकां 35 ते 40 रुपया किलान टोमाट मेळटाले तेजी रेटी सध्या 50चेर पाविल्ली आसा म्हणजे बरीच वाड टोमॅटोनी जालेली आसा एका सायडीन सिलिंडराचे दर वाडिल्ले आसतना टोमॅटोचे दर बरेच वाडिल्ले आसा ताका लागून स्वयंपाकान किंवा जेवणात जे कोण टमाट वापरतात किंवा हॉटेलांनी जशे भाजयेक बिजयेक हे टोमॅटोचो वापर जाता तांकां सध्या हे मातशें नुकसाण कशें जावपाक लागिल्लें आसा ही टोमॅटोची रेट कशी जालेली आसा 50 रुपये 50 रुपये जालेले म्हणजे फाटी कितले आसले 30 रुपये सपले आं आता वाढून आता एक ना म्हळ्यार 8-15 दीस झाले परतून 15 दीस जाले न्हू ऑलमोस्ट म्हणजे सध्या 50चेर तेकलेले आसा 50 टेकलेले आनी केन्ना आतां कमी केन्ना जावपाक कमी आता जातले म्हणल्यार पावसाने रेट वाडत आसतलो कित्याक पावस चड बी जाले ते वाडत आसतले पूण गिरायक कशें येता समाधान करप हय आता कितें हा लोक व्हरतात. उपयोग ना न्हू व्हरता लोक व्हरतात म्हारगाय हा न्हू हे कित्याक लागून अशें वाडले अशें बीन तुमकां कितें अंदाज सद्याक गरमी हा ते स्टॉक करून दवरूंक जायना ओके हां गरमे खातीर गरमेक लागून चडशे स्टॉक करून दवरपाक मेळना. मेळना ओके ओके किंवा थंडीच्या टायमार कितें तू स्टॉक करून दवरूंक शकता ओके, ओके. पावसान आनी गरमेन तुका स्टॉक करूंक मेळना ओके हे कारण एक मुख्य आसूंक हय शकता गरमेक लागून चडशे जाता बरोबर बरोबर सारकें टमाट 40 आसता ते बरे ना क्वालिटी हे 50 मेळटा 50 मेळटा ते सारखे ओके आता 45 to 50 हा 45 to 50 रुपये झाले पण हॉर्टिकल्चर आता 45 रुपये रेट हा ओके ओके ते आता 50 विकता कस्टमराक सोडूंकच जायना तिका लागून 45 सुद्धा दिता आम्ही हां ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही बाणावले वाठारांतल्या थळाव्यांनी तळेबान हांगा कोयर उडयतना एकल्याक रंगे हात धरलो उपरांत हे विशीं थळावे पंचायतीक कळयले पंचायतीन त्या मनशाक घडणूक थळार उडयल्लो कोयर नितळ करपाचे निर्देश दिले तशेंच बेकायदेशीरपणान कोयर उडयल्ल्यान त्या मनशाक दंड घाला गांव नितळ दवरपा खातीर खर उपाय सातत्यान चालीक लावपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या पळयात आनी ही गार्बेज सगळे आण पयलीं एक पार्ट साफ केले आनी रॉकी आमगेलो मुगे वॉर्डांतलो एकदम इनिशिएटीव घेवन सगळे आमगे वॉर्डांक भुरग्यांक देखून घेवन सगळें काम करतात आतां एक काम केलो देखून आतां आम देखून आमचेय नांव पिड्या जाता हितू आतां नेबरींग आहाय तेय देखून आण उडयताय ऑलरेडी एक नावेली जालो न्ही ते सायडी साफ केला आतां आण हे सायडीन उडोवपा लागले लास्ट मुखायन मुगे वॉर्डा येतले आतां जाल्यार पंचायत ऑलरेडी घेता कलेक्शन केला आमगे मागीर कोण म्हणटा कितें रे सगळें उडयताय तुमगे वॉर्डा तुमकां चोवपा जायना चोयनू देखून आमकां एक क्लू देखून एक पाड मेळना आनी को म्हणजे बांदाचे उडोवपा लागले ते सायडीन देखून आनी ग्रामसभा मागीर आमकां उतरा पडटा आम क्लीन कोनाय कितें चोयताय काय म्हण आमकां वेट आजून आमगे हें जालो ना सद्या आमगे चलता ड्राय पूण लोक आमगे दिता जायतो घरान कलेक्शन जाय ते तरान गाडी येता आमगेली ते कलेक्शन करताय
आनी तोरी आसता नेबरींग हें उडयताय म्हणजे आमकांय दूख जाता हे सगळे हें हरशीं सगळी आमगे बोर्डां पडटा आनी आख्खे फूल शेतां वयता ते सायडीन पावले आख्खी आणि गोरू आम्ही भोंवताय आमगे रोड टू रोड देखून कलेक्ट हें जाता क्लिननेस जाता एवरी विका एक पाट एक वडा 2 पाट कोताय आनी ती देखून किती म्हणटा कितें व्हरपाक आमकां वेटूय आसत तितून तेंय व्हरपाक जायना न्हू आतां तें रॉकीन तें आमको पोतून आमको 2 आमको मनशां हें कोण आतां तोरी फायंड आवट कोतालीं कोणागे तें शॉप ट्रान्सफर केलोलें कोणान आनी तो मनीसूय मेळना आतां तो मेळनाचे तेका दवरला आमगे बागाचे देखून तेशें कोण आलोलो सगल्यांगे कोणू मेळट तो क्लू आमको मेळटो तें क्लीन करपाक आम्ही जितू दिसताले आम्ही राती न्हिदोन राती पुरसाको बी बसून ट्रॅक करताले खंय गार्बेज सारकी चड जाले सारकी वेट गार्बेज सगळे चड जाले सो आमकां आज आमी साक उगडले 3 साकां सेम लायटी बील मेळ्ळे सो आमी थिंग गेले कुर्तरकार बिल्डिंगा आनी ते 2 हाडा तेणें एडमीट केला आपले मिस्टेक जालो म्हणटा पूण फायन म्हणटा आपण तितून हारिकोना आनी आपण उडोवन तितल्यो साफ करता म्हणटा आमगे पनिशमेंट कितें एक फावट एकलो सांपडे आख्खो बांद साफ करपाक सो लास्ट वीक सामकें साफ केलें आमी नावेली कोणा धरलो तितूस तेणें साफ केली आत पयलें आमकां आमकां गोवा क्लीन दवरपा जाय मात दीस रात भुरग्यांक म्हणलो कितें वर्सां जालीं तो म्हणटा आपलें खबर ना म्हणटा आपण 20 वर्सां जालीं म्हणटा रात आनी तें खबर ना 2 वर्सां आमकां साफ करता येवपी विधानसभा वेंचणुके फाटभुंयेर आदिवासी फुडाऱ्यांमदलो एकवट उक्ताडार आयला सभापती गणेश गांवकार फाटले 15 दीस हांचे खातीर यत्न करताले सुत्रांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण सप्तका आदी आमदार गोविंद गावडे आनी मंत्री रमेश तवडकार हांकां जेवणा खातीर एकठांय हाडपाक सभापतींक येस आयलें तेन्ना तांच्या एकवटाचेर आतां भर दितात फाटले सुमार 1 वर्साच्यान मंत्री रमेश तवडकर आणि आमदार गोविंद गावडे हांचे मदीं मतभेद आशिल्ले तवडकार सभापती आणि गोविंद गावडे मंत्री आसतना तांचे भितर मतभेद आशिल्ले मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी तांचे भितरले मतभेद दूर करपा खातीर बसका घेतल्यो भाजप पक्ष पावंड्याचेरूय मतभेद दूर करपा खातीर यत्न केले मात ह्या काळात गावडेचे मंत्रीपद गेले तवडकाराक सभापती पद सोडून मंत्रीपद मेळ्ळे देखून तांचे भितरले मतभेद आनीक तीव्र जाले तांचे भितर सगळे सारखे जातले अशें दिसनासले मात फाटले 15 दीस जाले सभापती गणेश गांवकर हे खातीर यत्न करतात आनी आतां आमदार गोविंद गावडे आनी मंत्री रमेश तवडकर हांकां जेवणा खातीर एकठांय हाडपाक सभापतीक येस आयले अशें सुत्रांचें म्हणणें आदिवासी फुडारी एकठांय आयले हें खरें समाजांतल्या फुडाऱ्यां मदले मतभेद सोडोवपाक फुडाकार घेवप हें स्वाभावीक सगळे एकठांय आयले जाल्यार समाजाक फुडें सरपाक कोणूच आडोवंक शकना अशें सभापती गणेश गांवकारान सांगलें प्रेरणा दिसा पयलीं ही म्हायती लीक कशी जाली ह्या एकचाराचो हांव पयलींच यत्न करतालो समाजा खातीर सगळे एकठांय येवप कांयच वायट ना अशें मंत्री तवडकरान सांगलें आपल्याक ह्या विशीं कांयच कल्पना ना अशें हांव म्हणटलो देखून आपल्याक ह्या विशयाचेर कांयच उलोवपाचें ना अशें आमदार गोविंद गावडेन सांगलें ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही गोंयांत वाडपी गरमेच्या फाटभुंयेर आतां उदकाचें संकट वाडपाक लागला खर उश्णतायेक लागून उदकाचें संकश्ट दिसान दीस वाडत आसा साश्ट सत्तरी मडगांव केप्यां दिवचले सारकिल्ले हेर जायत्या वाठारांतल्या लोकांक अनियमीत उदका पुरवण उणो दाब हाका तोंड दिवचें पडटा साळावले 35%, त्यारी 38% आनी हणजूण धरणांत 21% उदकाची पातळी जाल्ल्यान हुस्को वाडला मॉन्सून पूर्व पावसाचो उणाव तापमान वाड उदकाच्या वापरांत वाड आनी उदका संपत्तीचें लुकसाण हाका लागून परिस्थिती चड गंभीर जाल्या अशें कळटा शिगांव ते पळसकट्टा वाठारांत वचपा खातीर 2 किलोमीटर रस्तो आसा मात ह्या रस्त्याची सामकीच वायट स्थिती जाल्ली दिश्टी पडटा हे संबंधी पंचायती कडल्यान ग्रामसभेत थाराव घेवन रस्त्याचो सर्वे जाला रस्त्याचे काम थळावा आमदार गणेश गांवकार आनी बेगोबेग करचे अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या आमी शिगांवचे लोकांक हो रस्तो आमकां मेन इम्पॉर्टंट आनी रस्तो ते सायडीन खंयचोच रोड ना गेले जाल्यार आमकां मोलें वयचें पडलें आनी मोलेच्यान घुंवर परत फॉल्स काट्यार ते रोडार येवचें पडलें आनी मदीं हो रोड जो पळय आसा तो आमचो इंडिजल रोड आनी हे मायनी लावून कितें प्रॉब्लेम जाता आसतलो पूण तो रोड आमचो पक्को पयलीं पसून आसा आनी तोच रोड मातसो आमकां इम्पॉर्टंट आमकां जर म्हाज्या आमदारान जर आमी करून दीत न्हू हे हांव उपकार मागता आमदारा कडेन आनी नमस्कार करता मातशी आमची गरिबाची रिस्ट आमची सॉल्व करची तेणें
हो रस्तो पयलींसून आसा पयलीं पसून खूब वर्सां पयलीं तो रोड आसा आनी हो ऑटोमिक्स तो साळगांव मायन पर्यंत गेल्लो रोड न्हू. साळोकार मायन बरें हांगच्यान ताणें आमकां थंय पक्क पर्यंत करून दिला आनी ताजे मुखार एक रोड उरला आमचो तो डायरेक्ट कॅनल वाड्यार पर्यंत पावोवपाचो रोड तो. हो रोड शिगांवकारांक गरजेचो आसा. हो शिगांवकार मेन इम्पॉर्टंट रोड. कितली किलोमिटर डिस्टन्स पडटा तुमकां? हो जवळ खाली 2 किलोमीटर पडटलो तो हांगचे 2 ते 3 किलोमीटर हायवे हायवे. पावपा. हय आनी तेवटेन गेले जाल्यार कितले किलोमिटर? तेवटेन आमकां 16 किलोमीटर क्रॉस करचे पडले फळसकाड्यार पावपाक. फळसकाड्यार येवपाक. म्हणल्यार तुमकां बेगीन रोड जाय. बेगीन रोड जाय. आमदारा कडेन मागणी मागता हांव. जाता तितले आमदार सगळे कामां करता वेवस्थीत आमगेलो आनी आमदार आमचोच आसा ते खातीर आमदारा कडेन पांय पडटा हो मातसो आमचो रोड करून दिवचो ताणें. हांगा शिगांव आसा जे जाग्यार फळसकाटा टू शिगांव हे 2 किलोमिटराचें अंतर आसा साळोकार मायन. पयलीं हांगा रोड आसलेलो आनी डांबरीकरण रोड आसलेलो साळगांवकार मायन पर्यंत. आतां तो रोडाची दशा मायन बंद जाल्ली आनी हेच्यान पयलींच्या मायन रोडाची दशा इतली पाड जाल्ली आसा आनी येवपाचें ना. कारण शिगांवच्यान जर फळसकाट्यार वयतलो जाल्यार 2 किलोमिटराचें अंतर आसा शॉर्टकट आनी मोलेंच्यान वयतले जाल्यार जवळ 14, 15, 16 किलोमिटर सुमार अंतर पडटा फळसकाट्यार पावपाक. तेन्ना जाता तितलो बेगीन हो रोड करचो अशी मागणी वारंवार जाल्ली आसा. पंचायतीन हेजेर रिजोल्युशनूय घेतलेलें आसा. आतां कितपत खंय उरलां तें खबर ना पूण आमदार सुद्दां हेचे बाबतीन गंभीर आसा. तेणी हांगा रिजोल्युशन पंचायती कडेन एकदां मागलेलें रोडा संदर्भात आनी हो रोड आतां करपाच्या हितून तेणी चिंतलेलें आसा काय खबर ना पूण हो रोड जाता तितले बेगीन हो रोड जावपाक जाय अशें गांवच्या लोकांची मागणी आसा. कारण हो रोड खूब सोयीस्कर आसा. 2 किलोमिटर आनी 16 किलोमिटर खंय 2 किलोमिटराच्या अंतरान हांगा डायरेक्ट हायवेचेर पावता आनी 16 किलोमिटर सगळे कुळ्यां मोल्यां पाड करून फळसकाट्यार पावची पडटा. तेन्ना जाता तितले बेगीन संबंदीत खात्यान हो रोड करचो आनी ते पाठपुरावो जो आसा आमचो आमदार हो जो आहा तो हेणी गणेश गांवकर तेणी हांगा रोड जाता तितले बेगीन करून दिवचो अशी मागणी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर शिगांवच्यान एकनाथ खेडेकर. दक्षिण गोंय जिल्हा पंचायतीची सर्वसाधारण बसका बुधवारा मडगावच्या पोरणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाली. हे बसकेत महिला शक्ती अभियाना अंतर्गत उमेदवारी मेळिल्ल्या बायला वांगड्यांचो अभिनंदनाचो थाराव पास केलो. हे बसकेत कंत्राटदारांची काम करपाची पद्दत, जिल्हा पंचायतीक चड अधिकार दिवप, कामां वेळार पुराय करूंक नाशिल्ल्या कंत्राटदारांक कारणां दाखयत नोटीस जारी करप अशा साबार म्हत्वाच्या प्रश्नांचेर बसकेत चर्चा जाली. जिल्हा पंचायत मिटींग जाली. तितूंत आमचे महिला शक्ती अभियान कमिटी जी इलेक्ट जावन आयिल्ली तितूंत आमचे प्रेसिडेंट स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर गौरी शिरोडकर इलेक्ट जाला. त्याच बरोबर बाकीची कमिटी श्रीमती पूनम सामंत स्टेट सेक्रेटरी, श्रीमती अंजली आदिती गावडे स्टेट जॉईंट ट्रेजरर, राजश्री गांवकर साऊथ गोवा प्रेसिडेंट, अंजली वेळी जी आमची वायस प्रेसिडेंट चेअरपर्सन आसा, साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट वायस प्रेसिडेंट जाला आनीक मेलिफा कार्दोजो जॉईंट सेक्रेटरी. तांकां आमी सगळ्यांनी कॉंग्रॅच्युलेट केला आनी तेंचे कडल्यान काम बरें जावचें फुडलें त्या खातीर तें उलोवप जाला. त्याच बरोबर बाकीचे विशय जे आमचे झेडपी मेंबर्सांनी मांडले, मोहन गांवकर जेणे आमचे बिलो जे वतात कॉन्ट्रॅक्टर तेजे ते एमावंट बाकीचो तो उरता तो रिफंड जावचो ह्या विशयाचे मांडले. बाकीचे अजित लोलयेकर महिला शक्ती अभियानाक तांकां कमिटीक परत कॉंग्रॅच्युलेट केले तेणें. मर्सियाना कुर्तोरी हे जे फंड्साचे आमचे फंड्स केन्ना येतले त्या बद्दल मांडले. पूनम बोरकर शिरोडा तेंचे कॉन्स्टिट्युएन्सीक 2 इश्यू आसा तेंचे काम जे आसा ते पेंडींग आसा, 2 काम स्टार्ट केल्ली त्या बद्दल तेणें मांडले. ओल्ड पेंडींग कामां आसात त्या बद्दल बाकीच्या मेंबर्सांनी इश्यू हे केलो की थोडे कॉन्ट्रॅक्टर जे आसा काम अजून स्टार्ट केली ना आनीक स्टार्ट करून सुद्दां काम हाफ दवरले आसात म्हणून म्हणटकीर तांकां आमी शोकॉज नोटीस काडटले आनी तेचें काम समज काम करना जाल्यार तांकां तें काम कॅन्सल करपाचें आमी तांकां आश्वासन दिल्लें आसा. लुइजा जिल्हा पंचायत मेंबर आमचे तेणें लेटर हेड जे आमचे आसा तेजेर खंयचें जर काम आमी घेवपाक जाय खंयच्या डिपार्टमेंटाक जाल्यार लेटर हेडीचे आमी दिलें जाल्यार ते कामाक 1-2 कडेन तांकां घेतली ना काम आनी बरो रिस्पॉन्स आयिल्ला त्या खातीर तेणें मांडलें. म्हणटकीर आमी तांकां सांगलां की तशें जायना, आमी लेटर हेडीचे दितात आनी कामय आमचे घेतात पूण तेगे इश्यू खंय जाला ते उलोवन आमी तो सॉर्ट आवट करतले. बाकीचे आमचे जे जिल्हा पंचायतीचे पावर जे आसा एग्रीकल्चर नाल्यार बाकीच्या डिपार्टमेंटांतले पावर आमकां दिवचे म्हणून गव्हर्मेंटान सांगलें आनी जिल्हा पंचायतीचे मेंबर्सांच्यान सगळ्याचे आमचे
डिमांड आसा त्या हेचेर डिस्कशन जालें आनी आमी परत बी ते फॉलोअप करतले की आमकां RDAंतल्यान म्हणटात नाल्यार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्या म्हणटात तितूंतल्यान पावर आमकां दिवचे ज्या हितूंतल्यान आमी जिल्हा पंचायत आसात त्या बरोबर ते बी डिपार्टमेंटांतल्यान आमी कितें तरी लोकां मदीं आनी काम एडिशनल करपाक पावतले. उसगांव चौगले वर्कशॉप वाठारांतल्या भौशीक बांदकाम खात्याच्या सिवेज चेंबरांतलें घाणयारें उदक भरून व्हांवता. हे हळशिकावणें उदका पायपलायनीक मिक्स जावन थळाव्या लोकांक पुरवण जाता. ह्या प्रकारा खातीर उसगांवच्या लोकांच्या भलायकेचेर परिणाम जावपाक लागला. 2 दिसांत उपाय येवजण केली ना जाल्यार पिवपाच्या उदका विभागाच्या कार्यालयाचेर मोर्चा हाडटले असो इशारो थळाव्यांनी दिला. आयज आमी आसा चौगले कडेन जंक्शनार हो चेंबर हो आणि हांगासून उजगांव एक माडवा सड्या टाकी आसा ते टाकयेक उदक सप्लाय जाय आनी ते उदक सगळे उजगांव सरावंडींग एरियाक सगळे लोक खाता. हो चेंबर आतां कितलेशेच दीस जालो असो बरो नासा. आतां उदक तेंच्यांनी चालू केला. उदक चालू करता लिकेज आसा कितें आसा ते तांकां टॅक्निकली खबर आसतलें. सगळो उदक आतां सोडलें की सगळो हो चेंबर आसा पळय तो भरता. सगळे गटाराचे जर कितें माती गोबर जर शेण आनी कितें ना ते उदक सगळें भितर हें जाता आमच्या चेंबरान उरता आनी तेच उदक सुकलें की मागीर सगळे पायपान येता आनी तेच उदक लोकांक पावता. PWD आतां वर्साक 3-4दा PWD हांगा कितें करीत आसता. कितें माती गोबर कितें करीत आसता पूण हे उदक सगळे आमच्या गांवच्या लोकांक पावता. पंचायती कडेन इतलो रायट आसा सेक्शन 17 आनी सेक्शन 80 थ्रू की उदकाचो विशय सॉर्ट आउट करपाक. पूण पंचायती आतां कित्याक हो विशय सॉर्ट आउट करपाक रावल्या तें आमकां कळना. कोणाक कितें जातकीर मागीर पंचायत जागी जातली काय आनी कितें तें आमकांय सजमाना. म्हणून हांव सांगता पंचायती कडेन आनी PWD कडेन वॉटर सप्लाय हेजे कडेन वॉटर ड्रिंकींग वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटा कडेन इमिडिएटली हेजेर एक्शन घेया. हे उदक लोक हे लोक सीक पडले ते टाकी तुमचे पाड पडली. तो आमी आवाज उठोवन ती टाकी सारकी करून घेतल्या. हे जालें हे उदक मुद्दम दाखय लोकांक कळोनी कितले उदक हे कसले पळय दाखयता. सगळे आमी पिता हे उदक सगळे पंच सरपंच सगळे माती गोबर फॅक्टरींग सगळे हेच उदक आमी पिता. आनी खंय उदक फिल्टर जायना. हे उदक फिल्टर जावन पासून येता आनी ते डायरेक्ट टँकाक आमच्या सप्लाय खंयच्यान घरान पावता उदक. हे उदकाचे बेगींतल्या बेगीन तुमी पंचायतीन तुमी फास्ट एक्शन हेजेर घेवपाचें आनी वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट आसा पळय तेंच्यांनी बेगींतल्या बेगीन हे लोकांक हेजेर हे करचो नाल्यार आमकां थंय तुमच्या ऑफिसार फोंड्या दागान मोर्चा हाडपाक टायम लागचो ना. उत्तर गोंयच्या जिल्लो दंडाधिकाऱ्यान पणजे भाटले वाठारांतलो रस्तो 12 ते 16 मे मेरेन तात्पुरतो बंद दवरपाचो आदेश जारी केला. 700 मिलीमीटर आणि 600 मिलीमीटर पायपलायनीच्या तात्काळ इंटरकनेक्शन कामा खातीर हो निर्णय घेतला अशें कळटा. देखून नागरिकांनी पर्यायी मार्ग वापरचे अशें आवाहन प्रशासनान केलां. नीट UG 2024 परीक्षा रद्द केल्ल्यान गोंयांतल्या हजारांनी वैजकी विद्यार्थ्यां मदीं हुस्क्याचें वातावरण पातळ्ळां. पेपर लीक आनी प्रशासकीय त्रुटींच्या आरोपा उपरांत नीट परीक्षा रद्द केल्ल्यान विद्यार्थी बरोबर पालकांकूय धपको बसला. कितलेशेच म्हयने हे परीक्षे खातीर तयारी केल्ल्यान विद्यार्थ्यांचेर आतां नव्यान तयारी करपाची वेळ आयल्या. मजगतीं नव्यो परीक्षेच्यो तारखो बेगीनूच जाहीर करतले अशें NTAन स्पश्ट केलां. UP विधानसभा वेंचणुके आदीं कळंगुटांत राजकीय चर्चांक नेट आयला. उमेदवारांचेर थळाव्या फुडाऱ्यांकडल्यान प्रतिक्रिया आनी विधानां येत आसात. कळंगूटचो सुदेश मयेकर आनी कळंगूटचो सरपंच जोसेफ सिकेरा आनी मतदारसंघातल्या राजकारणाचेर आपल्यो प्रतिक्रिया दिल्यात. हांव BJPन गेला, सो आय एम अंडर द बॅनर ऑफ BJP. आतां BJP कितें सांगता तें आमी करतले. आतां जर तर फाल्यां तेका दिली तिकेट जाल्यार आमी ती काम करचें पडलें. जर तर म्हाका दिली तिकेट तर तेणेन म्हाका काम करचें पडटलें. हांव रेडी आसा काम आमच्या इलेक्शनाक. लोक समजा सांगता तुमी इंडिपेंडंट वचत ना आनी खंयच्या पार्टीन वचत. लोक खूब उलयतलो. लोकांक अर्थूच ना उलोवपाक. I don't disagree with the public. Public is, they have to talk. खंयचे पॉकेट तुका वोट मारतले आनी खंयचे पॉकेट वोट मारचे ना. एक पॉकेट आहले की जे तरेन ते वोट मारूंक ना आनी तितून अबावट 4000 वोट आहा भितर. सो ते गेले आमचे. सो तितूनच ती विक्ट्री जाली मागीर तेची. जावं न्ही इलेक्शन डिक्लेअर जावं न्ही. ती
फिवर म्हाका वयर गेले फावटी 15 दीस आसतना तिकेट दिली, तेच्या आधी काँग्रेसाने दिल्ली फकत 15 दीस आसतना. सो पळोवया न्हू कशें कितें जाता तें. आतां तरी काँग्रेसा कडेन मनीस ना म्हणटा, मनीस खूब आसा, कोण सांगता ना म्हणून, मनीस खूब आसा. इट इज नॉट दॅट जोझफ आहा ऑर आनी कोण आहा, सगळ्याकूच इच्छा आसता आपूण एक MLA जावचो. पूण MLA जाले उपरांत आपणें कितें काम करचें, कार्य कितें तेजें तें तरी तो जाणा. कित्याक आमी आतां इतलीं वर्सां आसा कलागूट पंचायतीन, लायक 35 इयर्स जाली म्हाका. सो आमी जाणा न्हू कशें काम करूंक जाय, लोक तुजे कडसून कितें मागता, लोकांक कितें जाय, हें सगळें आमी पळयता न्हू. गेली 15 वर्सां जाली तो आमचें नेतृत्व करता कलागूट मतदारसंघाचें. कालची 5 वर्सां जी गेल्या ती जर काडून आमी पळयशी जाल्यार तेणी कांय एक काम करूंक ना, फक्त खंय तरी 4-5 जाग्यांचेर हॉटमिक्स चालू आसा. म्हाका दिसता कलागूटचे लोक इटेल्या तेजें जें एडमिनिस्ट्रेशन आहा जावं तो आमदार म्हणून काम करता पळय तें पळोवन, आनी हे फावटी खंय तरी कलागूटचो लोक, मतदारसंघाचो लोक तो न्याय करतलो. हांव मागता सगळें जें ऑपोजिशन आसा त्या ऑपोजिशनांनी एकठांय येवपाची गरज आसा. गेले फावटी तो जिखलो खरो, पूण तेच्या ऑपोजीट सुबेज वोट पडले आनी तो वोट फुटाफुटी जावन जिखलो. आतां तुमी जर ZP इलेक्शन पळयलां जाल्यार ऑपोजीट अरावंड 8,500 वोट पडले आनी तेच्या कॅन्डिडेटाक एक अरावंड 5,500 वोट पडले. सो खंय तरी लोकांनी ताका नाकारला. सो लोकूय म्हणून पिसोना, लोकांनी हे फावटी निश्चय केला की ताका घरांत हाडूंक जावो म्हणून, प्रोवायडेड वी गेट अ फॉर्मिडेबल गुड कॅन्डिडेट टू डिफीट हिम. आतां म्हाका खुबशे लोक येवन मेळटा, ते सांगता म्हाका की तूं जावो हे फावटी, तूं कॉन्टेस्ट करूंक जावो. हांव तांकां सांगता टायम आसा, कशें कितें तें फुडें पळोवया. कित्याक इन दी एंड पार्टी इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. सी गोंयांत पार्टी म्हणटा पळय ती जायी, पार्टीची तिकेट म्हणटा ती जायी. इंडिपेंडंट बसपाक खुबसो फायनान्शियल बॅकिंगूय जाय, मसल पावरूय जावो. ताका लागून आतां पार्टी पळोवया कितें डिसायड करता पळय ती. कित्याक गेले फावटी मायकलाक निमणे वखदार भाजपाक डच्चू दिल्लो आनी म्हाका दिसता भाजपा इसरोंक ना. जर तर लोक सांगता, आमचे जे लिडर आसा कलागूट मतदारसंघाचे, ते जर सांगता की बाबा हे फावटी तूं उबो राव, जाल्यार आमची इच्छा अवश्य आसा. म्हापसा मध्यान राती कार्ड गॅमलिंग क्लबाचेर धाड घाल्ल्यान एकच खवदळ पडलो. ही कारवाय 2 बायलां समाजसेवकांनी पिंक पुलीस फोर्साच्या मसतीन केल्ल्याचें कळटा. मात ज्या लोकांचो ह्या प्रकरणात आस्पाव आशिल्लो तांणी पुलीस येताच घडणूक थळावेल्यान कुशो काडल्यो. ह्या कारवायेंत पुलिसांनी रोख रक्कम आनी हेर सामान जप्त केला. फुडलो तपास सुरू आसा. पिपळकट्टा वाठारांत व्हडा प्रमाणात भिकारी रावतात आनी परत विनवणी करून लेगीत ते भायर सरनात अशी कागाळ मडगांव न्यू मार्केट वेपारी संघटनेचे अध्यक्ष गोपाळ नायक हांणी पुलीस निरीक्षका कडेन केली. तशेंच सकाळी रस्त्या कुशीक स्टॉल लायिल्ल्यान लोकांक आपल्यो गाडयो लेगीत दवरप कठीण जाता अशी कागाळ तांणी केल्या. हे कागाळी उपरांत पुलिसांनी सुवातेर तपासणी करून भिकाऱ्यांक धांवडावन घाले. काल PI फोन मारलेलो, कित्याक एवरी टायम हांगा पळय भिकारी बसतात पळय ती 5-6-7 जाण सुमार हांगा भिकारी बसतात आनी एकटी ती बायल बसता. सगळे आपल्या आयदनां सुद्दां घेवन आनी हांगाच ते जेवण जेवता आनी ते सोरो घेवन पितात. आनी तुमी सकाळी सोमारा आयल्यार कळटलें तुमकां कितें. आनी ती कशीच सांगल्यार हालनाका हांगसरली. तें जालें आनी दुसरे 7 सुमार पळय जो थंय बाजार भरता, म्हळ्यार सगळे गांधी मार्केटांतले जे पळय वेपारी आसा ते आमे हे फ्रुट्स घेवन सगळे थंय बसतात. बरें कोणें तर हें काडलें, मोटरसायकल काडली जाल्यार ताका ते परते लावपाक दिना आनी दादागिरी करता. तेवूय हांवें पळय PIक सांगलें, तेंच्यांनी काल गाडी धाडून आमी 8:30-9 जाले म्हणटकीर तुमी मागीर हांगसरले आमकां 7 येवन बसता आनी हांगा रोड बंद करता. म्हळ्यार तेंच्यांनी कालूय तेंच्यांनी ड्रायव्ह घेतला. आतां 8 दीस जाले ते ड्रायव्ह घेता. आयजूय PIक फोन मारून सांगलेलो, आयज मंगळार म्हणटा व्हडलें कांय ना, पूण सोमाराक इतली हांगा लूट पडटा. हांगा तुमी हांवें ऑलरेडी फोटो धाडल्यात ताका कोण कशें करतात आनी बुरशेपणे करतात, लोकांक सामके त्रास करतात आनी येवन इतले दारान बसतात आनी ते हांगाय बसता आनी एकटी बायल ती हालोवंकूच ना. ते गेल्ल्या फावटी ते घेवन वयतकीर सोडटकीर ती परती येवन हांगा बसतात. ताका लागून आयज ते परते हें करपाक येयले हांगा. कारापूर सरवण पंचायतीत धुडगोस घालून उपसरपंचाक राजीनामो दिवपाक लायिल्ल्या प्रकरणात थळावे लोक आतां अडचणीत आयल्यात. ह्या प्रकरणात दिवचल पुलिशेन एका पंच वांगड्यांसयत 11 जाणां आड गुन्यांव नोंद केला. पंचायतीत गोंधळ घालपाच्या ह्या प्रकारा आड पुलिसांनी गुन्यांव नोंद करून चौकशी सुरू केल्या.
कारापूर जावपी एका मेगा प्रकल्पा विरोधात आंदोलन करपी लोकांनी मंगळारा अचकीत कारापूर सरवण पंचायतीचेर धडक मारली. तिडकल्ल्या लोकांनी पंचायत सचिव आणि सरपंच पदाचो ताबो आशिल्ल्या उपसरपंचाक घेराव घालो. एक तर वादग्रस्त प्रकल्पाआड नोटीस काडात ना जाल्यार राजीनामो दियात असो दबाव पंचायतीत जमिल्ल्या लोकांनी उपसरपंचाचेर हाडून पंचायतीत बोवाळ घाल्लो. परिस्थिती हाताभायर वचपाक जायना म्हणून पुलीस आणि सरकारी अधिकारी लेगीत पंचायतीत पाविल्ले. पयलीं तयार नाशिल्ल्या उपसरपंच आयेशा बी मागोड हांणी राजीनामो दिले उपरांतूच पंचायतीत निर्माण जाल्लो तणाव निवळ्ळो. ह्या प्रकरणात पंचायतीन कागाळ केल्या उपरांत मंगळारा राती पुलिसांनी 11 जाणां आड गुन्यांव नोंद केलो. काय जबाब देणार म्हणून आम्ही जमीर मागोड हांव डेप्युटी सरपंच रिजाइन दिता. रिजाइन कित्याक रिजाइन इतले म्हाका प्रेशर नाका नाका म्हाकाच नाका तेका लागून हांव रिजाइन म्हणजे सायन मारपाचें ना. तुमी एक दीस टायम दिना म्हाका तेका लागून हांव रिजाइन दिता. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलचंद रिपोर्टर तुकाराम सावंत. टी टाइम खबरां हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोयात कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आणि 12 वरांचेर. आवाज गोयचो बुलेटिन लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाये वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो. सांजेच्या 4 वरांचे टी टाइम खबरो लायव्ह. सबंद राज्यात घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर